ह्या प्रोजेक्टाक नरेंद्र मोदीचो सपोर्ट आसा काय कितें असो एक दुबाव येता. कारण लोधा आनीक ट्रम्प जो अमेरिकेचे अध्यक्ष आसात तर ते जगभर वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट करतात आणि लोधा बरोबर त्यांचो एक प्रोजेक्टूय जाल्लो आसा. लोधा बरोबर त्यांची पार्टनरशिपूय आसा आणि हे एक इंटरनॅशनल दबाव मुख्यमंत्र्याचेर पंतप्रधाना कडल्यान आसा हे म्हणपाक दिसता. सरकाराक जर आयको येना जाल्यार सरकाराक आपोवचे खातीर आमी बी थोडे आतां इनिशिएटीव घेवन आमच्या लेवलाचेर आमी प्रोटेस्ट सुरू करतले. हांगसर एक मार्च आमी वॉक फॉर म्हणजे कारापूर आणि हांगसरल्यान आमी सांखळे वचपाचो प्रयत्न करतले. पूर्णपणे कारापूर सरवण ज्या गांवकरी आसात त्यांच्या बरोबर आमी पूर्णपणे आसात. हेजे नंतरूय जर ते आयकले ना जाल्यार आमी एक तालुका लेवल आमचो प्रत्येक तालुकांक कारापूरकाराक न्याय दिवपाक आणि सेक्शन 38(9)A विड्रॉ करपाचो आंदोलन आमी प्रत्येक तालुका वायज करतले. हे आमी आयज हांगसर कारापूरकार वासियांक आमी आश्वासन दितात आणि आमी ते त्यांचो लढो हो मुखार व्हरतले. राज्य सरकारूच न्ही जाल्यार केंद्र सरकाराचो ह्या मेगा प्रकल्पाक तेंको आसा म्हणून काँग्रेसीक दुबाव. फाटले 108 दीस जाले सरवण कारापूरचे लोक आंदोलन करतात. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.